पत्रकार परिशद आमी दवरल्या ती विशय आसा तो गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो. सगळ्यांक खबर आसतलें की दयानंद सोपटे जो काँग्रेस पक्षाचो आमदार आसलो ताणें स्वताच्या स्वार्था खातीर रिजायन करून तो BJPन गेलो आनी ते रेजिग्नेशनाचो रिवॉर्ड म्हणून ताका भाजपान GTDC चेअरमॅनशीप दिली. आतां सगळ्यांक खबर आसा की येता ते काळान रोखडेंच आतां इलेक्शन येवपाचें आसा, बाय इलेक्शन जावपाचें आसा, मांद्र्या जावपाचें आसा आनी शिरोडा जावपाचें आसा. तर दयानंद सोपटे मांद्रेच्यान इलेक्शन कॉन्टेस्ट करतलो हें सगळ्यांक खबरूच आसतलें. पयलीं म्हणल्यार दयानंद सोपटेन जेन्ना रिजायन केलो, आपले आमदार म्हणून तो रिजायन केलो, पयले दिसा सुद्दां ताणें सांगलेलें की आपूण भाजपान केन्ना वचचो ना, ह्यो सगळ्यो गजाली म्हाका परत रिमायंड करून दिवपाची गरज आसा अशी म्हाका दिसना लोकांक. पण ताणें जी कितें उतरां सांगली ती लोकांक सगळ्यांक याद आसा. मागीर एअरपोर्टाचेर ताणें सांगलेलें की आपूण बिझनसा खातीर वता म्हणून, आनी ताणें डील कसलें करून आयलो तें मागीर दुसऱ्या दिसा लोकांक दिसलें. बिझनस डील कंप्लीट केलें आनी तो गोंयान आयलो आनी ते बिझनस डीलाचो ताका रिवॉर्ड म्हणून जे चेअरमॅनशीप मेळ्ळा ती चेअरमॅनशीप तो कशे परेन आनी कशे प्रमाणे एक्सप्लॉयट करता तें तुमकां एक ल्हानशें एग्जाम्पल आमी दिवपाक सोदता. एक म्हणल्यार सगळ्यांक खबरूच आसतलें की सद्या टुरिजम म्हणटा तें गोंयान आनी खंयच ना. टुरिजम म्हणटा तें फक्त मांद्र्यान आसा. गोंयचें टुरिजम असो आज गोंयान टोटल चित्र जाला आनी पिक्चर जें जाला की गोंयान आनी खंय बिचीजूय ना, गोंयान समुद्र किनारेय ना, गोंयान कसल्याच प्लेसीस ऑफ इंट्रस्ट आनी उरूंक ना. जें कितें गोंयचें टुरिजम उरलां तें मांद्र्या मतदारसंघा पुरतें उरलां. हें चित्र आज गोंयान निर्माण केलें वता. म्हाका दिसता अंदू जे टुरिजम सेक्टरान सारको पीक टुरिजम सिजन जो नोव्हेंबर डिसेंबर आसतालो आनी जानेवारीचो एक पयले 10 दीस पर्यंत आसतालो तेन्ना टुरिस्टाची कितें टुरिजम आमचे इंडस्ट्रीची कितें हालत जाल्या तें म्हाका दिसता हांवें सांगपाची गरज ना. कित्याक भाजपाच्या MLAनूच ऑलरेडी पयर कितें तें सांगलां. ताणें सांगलां की मुख्यमंत्री त्याच प्रमाणे टुरिजम मिनिस्टर कंप्लिटली फेल जाल्ले कारणान टुरिजमाची हालत जाल्या म्हणून गोंयान. गोवा पर्यटन महामंडळ जें आसा ताजी एक व्हडली जबाबदारी आसता टुरिजम प्रमोट करपाचें. गोंयचें जें पर्यटन आसा तें प्रमोट करपाचें. पण अशें दिसता की तें सोपटेन आपले पर्सनल इलेक्शन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन केलां कशें. GTDC जें आसा तें ताणें आपलें सोपटे इलेक्शन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन केलां सद्या. कित्याक जें कितें GTDCच्यान घडटा तें फक्त मांद्र्या घडटा. मांद्र्याच्या भायर आनी कांयच तांचें खंय लक्ष ना, खंय कितें चल्लां ताचेर लक्ष ना. टुरिजम येयला पण तो टिकोवपाचें काम त्या भागाचो कोण प्रतिनिधित्व करता ताचें आशिल्लें. आयज जर तुमी म्हणटात तो समुद्र किनारो आसा जो व्हडलो आसा त्या भागान एक टॉयलेट ना. त्या भागान ज्यो काही सुविधा जाय त्यो बिलकुल सुविधा थंयसर ना. जे रोड आसात ते रोड पद्दतशीर जे जाय ट्युरिस्ट येवपाक ते भशेन शिस्त ना. जो ट्राफीक आमचे आसात त्या भागांतल्या लोकांक ट्युरिस्टांक इतले सतयतात की ह्या सिजनान त्या भागांत ट्युरिस्ट येवपाचें सामकें कमी जाल्लें आसा.